छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे निमतान राजधानी पणजे सयत म्हापशा, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी शासकीय पावण्यार शिवजयंतीचो दबाजो मनयतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन अशी घोषणा केल्या. म्हापशे, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी सरकार शिवजयंतीचो शासकीय दबाजो करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. सप्तकोटेश्वर धरून फोंडें तालुक्यांतली देवळां सुरक्षीत उरली ती शिवाजी महाराजांक लागूनच. शिवाजी महाराजांनी केल्ले कार्य कोणूच विसरपाक शकना अशें मंत्री रोहन उलयलो. हे वर्स ॲक्च्युली 350 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराजांची राज्य अभिषेकाची जाली आणि पर्यटन खातें आज सांगपाक उमेदीन सांगूंक सोदता की हे 350 इयर्स ऑफ राज्य अभिषेक जे कंप्लीट जालो ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान ते चिंतून आमची शिवजयंती जी आसा ती ह्या वर्सा पर्यटन खातें सपोर्ट करून 5 मेन टाउन्स पणजे, म्हापशा, वास्को, मडगांव आनी फोंड्यां साजरो करतले. ही जाणीव सगळ्यांक जावपाची गरज आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आमची सप्तकोटेश्वर देवळा कडल्यान जी हिस्ट्री सुरू जाली ती पोंडा तालुक्यात समज आज पर्यंत आमची सगळी देवळां आसा जाल्यार ताज्या खातीर थंय उबी आसा. ताजें योगदान फक्त गोंया खातीर न्हय जाल्यार सगळ्यां खातीर आसा तें आमकां सगळ्यांक खबरूय आसा. आनी पर्यटन खातें ह्या वर्सा ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स द पर्सन छत्रपती शिवाजी महाराज तांची जयंती फुडें व्हरपा खातीर आमी काम करतले. आमची जे पुर्तुगेज तेंपा वयल्यान आमी जे हांगा आयले आमचें अस्तित्व तयार उरलें जाल्यार आमची देवळां गेली पोंडा तालुका पूण उरली साकार पोंडा तालुका. सप्तकोटेश्वर टेम्पल समज जालें जाल्यार फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आनी छत्रपती शिवाजी महाराजान केल्लें योगदान कोणूच विसरूंक शकना. गोंयचो एकचार इबाडून उडोवपाचो कोणें यत्न करचो न्ही. गोंयांत धर्मीक तेड निर्माण करपाचो कोणें यत्न करता आसत जाल्यार सरकार ते कशेंच खपोवन घेवचें ना अशी शिटकावणी रोहनान ह्या वेळार दिली. असंतुष्ट लोक येवन नाका आशिल्लो कृती करप आनी एक विविध वेगळे तरेचें वातावरण करप हें केन्नाच गोंयां पळोवना, गोंयकारांनी पळोवना. आनी हो सरकार असले वातावरणाक पांय फुडें काडून दामून एन्श्योर करतलो की कॉम्युनल हार्मनी इज देर आनी त्या कॉम्युनल हार्मनी करपाक खंय फुडें वचचें पडलें जाल्यार हो सरकार तशी पावलां काडटलो. गोंयांत एका फाटोफाट एक घडिल्ल्या घडणुकांचे फाटभुंयेर मंत्री रोहन खंवटेन केल्लें स्टेटमेंट म्हत्वाचें आसा. आतां गोंयचो धर्मीक एकचार तिगून दवरपा खातीर सरकार कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.